भाजपाचे सरकार आयल्या उपरांत 3 घरगुती सिलिंडर फुकट दिवपाचे आश्वासन पुराय करीत गोय सरकारान फुकट सिलिंडराची येवजण चालीक लावपाचे थारायला। मात फुकट सिलिंडर खंयचे? सिलिंडर म्हारग करून आमच्याच पैशांचे सिलिंडर आमकां दिवन सरकार आमकां फटयता अशी प्रतिक्रिया गोंयकारांकडल्यान व्यक्त जाता। प्रकल्पात फुकट गॅस सिलिंडराच्या येवजणे खातीर 40 कोटी रुपयाची तरतूद करीत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान 3 सिलिंडर फुकट दिवपाची घोषणा केल्या। मात अजूनही ही येवजण फकत कागदाचेरूच आसा। सरकार फुकट सिलिंडर केन्ना दितलो काय? हे येवजणेविशीं सरकारान फुडें कितें केला असो प्रश्न गोंयकार करतात। 3 सिलिंडर फ्री दिता ते कितें महागाय 1,500 सिलिंडराची किंमत आहे 400 रुपया, ती जाल्यार 1,000 रुपया आणि तू वर्साक 3 सिलिंडर फुकट दिना। ते आमच्याच पैशाची आमकां दिता। सगळेच सिलिंडर फ्री कर, 12 सिलिंडर इतकी जर हे आसत जाल्यार 12 सिलिंडर फ्री कर। 30 सिलिंडराची 1,500 करता आणि आमकां फ्री दिता म्हणून सांगता, हे चुकीचे सरकाराचे चुकीचे आहा। सबसिडी जी प्रत्येक सिलिंडरा फाटल्यान आमकां पयलीं मेळटाली ती काडून उडयली। 3 सिलिंडर फुकट दिवप म्हणजेच 3,000 रुपयाचो फायदो। मध्यमवर्गीय घराण्याक सादारणशे म्हयन्याक 1 सिलिंडर लागता। तशें जर कत केलें जाल्यार 250 रुपया एका सिलिंडरा फाटल्यान फायदो। म्हणजेच जी सबसिडी आमकां पयलीं 250 रुपयाची अदमास जी मेळटाली तितलोच फायदो। म्हणजे अशें म्हणपाक हरकत ना की इट इज द सेम वायन इन न्यू बॉटल। पयलीं जो सिलिंडर 450 रुपयांनी मेळटालो तो आता बरोच म्हारग जाला। तातूंत सिलिंडराचेर दितात ती सवलतूय सरकारान बंद उडयल्या अशी तिडक गोंयकार व्यक्त करतात। म्हारगाय तेंगशेक पावल्या। तातूंत आता घरगुती सिलिंडराचे मोल 964 रुपया जाल्या। ही पळयात सिलिंडराच्या मोलात जाल्ली सेगीत वाड। डिसेंबर 2020 ते मार्च 2022 या 16 म्हयन्यांत घरगुती गॅस सिलिंडराचे मोल सेगीत 11 वेळार वाडला। डिसेंबर 2020 एकाच म्हयन्यात सिलिंडराच्या मोलान 100 रुपया इतकी वाड जाली। फेब्रुवारी 2021 708 रुपयांक आशिल्लो सिलिंडर मार्चाच्या सुरवातीकूच 833 रुपयाचेर पावलो। ते उपरांत लेगीत सिलिंडराच्या मोलात सेगीत वाड जायत रावली। जाल्यार मार्च 2021 833 रुपयांक आशिल्ल्या सिलिंडराच्या मोलात 50 रुपयांनी वाड जावन तो 913 रुपयाचेर पावलो। लागीं फकत 3 म्हयने सिलिंडराचे मोल तितकेच उरले। मात ते उपरांत परत 22 मार्च 2022 मेरेन सिलिंडराच्या मोलान 50 रुपयांनी वाड जाल्ल्यान सिलिंडर बद्द 964 रुपया इतको म्हारग जालो। खूपशे जाण आमच्या ऑफिसान बीन येवन इन्क्वायरी करता की गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला 3 सिलिंडर्स फ्री गावतले म्हणून, पण त्याच्या बद्दल अजून तरी म्हणजे कंपनीच्या थ्रू किंवा सरकारच्या वतीन आमकां कांयच गायडलायन्स अजून येवंक ना। सो आमी कस्टमर आमचे कडेन इन्क्वायरी करता तेन्ना तांकां सांगता की अजून तसले कांय आमकां गायडलायन्स येवंक ना आणि येयले जाल्यार फ्युचरान तुमकां ऑटोमॅटीक थ्रू मेसेज जावं आमचे कितें वर्बल कम्युनिकेशन जातले अशें सांगला आमी कस्टमर। 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे आमी फ्रॉम द न्यू फायनान्शियल इयर फ्रॉम एप्रील ऑनवर्ड्स 3 सिलिंडर जे आसा पळय हे फ्री दिले वयतले। तेजो फक्त इन्कम लिमीट आणि बाकीचे सगळे म्हणून म्हणटा ती स्कीम नोटिफाय जातली, बट 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे डिसिजन ह्या कॅबिनेटान आमी अप्रूव्ह केलें। वाडट्या म्हारगायेच्या काळात 3 फुकट सिलिंडर दिवपाचे आश्वासन सरकारान दिला खरे, मात ही येवजण मेळोवपाक कितें पात्रताय आसची पडटली ते अजूनय सांगिल्ले ना। हे सगळे केन्ना थारतले आणि हे फुकट सिलिंडर केन्ना तरी मेळटले काय तो मेरेन गोंयकारांक म्हारगायेचो हुलोपूच सोंसचो पडटलो काय? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।